सात जावचे पयलीं सगळीं घरा पावतलीं अशें भयण बाबानो आवय बापूय म्हणटालीं. आस्ते आस्ते ही खाय बरी संवय मोडत गेली. आनीक आज हांव म्हजे आत दोंके मोडोन घरान पडलां असो एक तरणाटो उदगारतालो खंय. भयणीन बाबानो ओय तुमकां उगडास आसतलो, म्हाकाय उगडास आसा. आमोरी करूंक आमची आवय बापूय आमी खंय आसूं खेळटा वो कित्याक लालत्या वेळार आमी घरा पावूंक जाय आसलीं. आनी मागीर बरोबर सगळीं आमोरी रोजार कोत्तालीं ओरातोरी मुखार. आज ही काय बरी संवय आमचे मोदें आसा काय? मागीर सगळें मागणें जाल्या उपरांत आमी आवय बापायचें आनीक जाणट्यांचें बेसांव आशिर्वाद घेताले. आज ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां इज्रायल पोरजां इजिप्तान आसलीं, पोरक्या देसान आसलीं. त्या पोरक्या देसांतल्या लोकांची सावडी तांचेर पडलेली. तांचें जिवीत इलें इलें वायट जायत गेल्लें. आतां तीं वासायलेल्या गांवांत पावतात तेन्ना मोजेस तांकां देवाची सुमोर्त दिता. तांकां मागीर प्रवाद्यांची शिकोवण आसली. पूण आस्ते आस्ते मागीर इलें 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 कमी जायत गेलें. भयणीन बाबानो ओय आज जेजू आमकां पयल्या ह्या दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत सांगता, हांव मोजेसाची सुमोर्त मोडूंक येवंक ना. प्रवाद्यांची शिकोवण हांव सोंपोवंक येवंक ना. हांव ती सोपून करूंक आयलां. आनी आमकां जेजूच्या जिवितांत दिसून येता की तो नेमान एकान एक नेम पाळटालो आनी तसो शिकयतालो आनी आपल्या जिवितांत जियेतालो. भयण बाबानो एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स अशें म्हणिल्लें आसा. फारिझेव जायते शिकयताले. जेजू शिकयतालो बरोबर जियेतालो तेन्ना लोकांचेर ताच्या जिविताचो अदीक परिणाम जातालो. ओय भयण बाबानो आमचेंय जिवीत अशेंच जावंक गरज. आमी उलयल्यारूच पुरो न्ही. उलयता तें कोण तुजें मानून घेना कोन्यांनी दिसना जाल्यार तर आमी किरीत भाशेन आमच्या जिवितान खुशाल जातले जाल्यार आमकां पवित्र पुस्तक आसा, आमकां परंपरा आसा, आमकां पवित्र सोबेची शिकवण आसा. जी जर आमी ती बरे भाशेन पाळ्ळी जाल्यार एक बरें खुशाल जिवीत जिवंक आमी पावतले. तशें जावंक आमकां हे मिसान किरीत देवाची कृपा आनी आदार मागूया.